क्रिस्तती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तशेंच भुरग्यानो, देवाचें उतर आमी आयकलें. सान पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें आयचें पयलें वाचप. हें पयलें वाचप आखेर जाताना एक संदेश आमकां दिता. उजवाडाच्या भुरग्यां बरी सला. उजवाडाच्या भुरग्यां बरी, अंधकारांतल्या भुरग्यां बरी न्ही. देखून देवाचें उतर म्हणटा उजवाडाची कामां कसलीं, उजवाडाची भुरगीं कसलें कामां करतात, उजवाड पसंद करतलीं कसलीं कामां करतात, कसलीं कामां करतात. उजवाडाची भुरगीं सताची कामां करतात, नितीची कामां करतात, सेवेची कामां करतात, मोगाची कामां करतात. 3 दीस उजवाडोंक राखोन आसतात. केदाळा दीस उजवाडलो तवळ पेल्याच्या सेवेक, पेल्याच्या बरेपणा खातीर, पेल्याच्या नितीवंतपणा खातीर ती धांवतात. देखून उजवाडाची भुरगीं उजवाडाचो मोग करतात. पण अंधकाराची भुरगीं अनितीन चलतलीं, अन्यायान चलतलीं, खोटेपणान जियेतलीं आनी विविध अनैतीक रितीन जियेतलीं. तीं अंधकाराक राखोन आसतात, काळोखाक राखोन आसतात. काळोख केदळो जातलो, आपूण खोट्या कृत्यांक केदाळा देंवतलीं आनी आपूण खोट्यो करण्यो एरांक दिसनातले बरी काळोखाचो कशें मोग करतलो म्हणल्या विशान तीं प्रयत्न करतात. देखून अनितीची, अन्यायाची, अनिश्कळपणाची ती मनशां अंधकाराची मनशां, उजवाडाची न्ही. पूण आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक जाय. कित्याक सोमी उजवाड तो म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड आनी तुमी संवसाराचे उजवाड जावंक जाय. तुमी संवसाराचो उजवाड. कित्याक तो म्हणटा हांव सत, वाट आनी जिवीत. हांव जावन आसा सत, हांव जावन आसा वाट आनी हांव जावन आसा जिवीत. म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय तुमी सासणाच्या राजाक वेचेनात. सताची वाट म्हजी, उक्त्या पेपरार बरोवन दवरली चिणी म्हजी. कांयच खोटेपण थंय ना, कांयच वायट थंय ना, कांयच आयब थंय ना, सगळें बरेंपण मात्र म्हणल्यार सत सोमी आमकां म्हणटा. देखून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत जेजो म्हणटा, फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सान पावल म्हणटा सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक लब्धन रावंक ना. सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक लब्धन रावंक ना. देखून गुलामाचें रूप ताणें घेतलें, आमच्या बरयतालो आमच्या की चड पास्ट गुलाम तो जालो. पण एक मात्र सोडून आमच्या गतीन तो एक जालो, पातक मात्र सांडून ताचें तें पातक नातल्लें, खोटेपण नातल्लें, ताचें तें कसलोच अन्याय नातुल्लो. उजवाडाचो मनीस तो. देखून ताणें उजवाडाक पसंद केलें, उजवाडाक पसंद केलें आनी तो म्हणालो तुमी उजवाड संवसाराचो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू उजवाड आशेता, जेजू जिवीत आशेता, मरण न्ही. देखून तो म्हणटा मेल्ल्यांक मेल्लेत मातये पावून देत. मेल्ल्या विशांत तुमी कंत करनाकात, जीव आशिल्ल्या विशांत तुमी कंत करा. गलिलियांत, इस्रायलांत जेजूच्या कळार थंयसर 2 दर्यो आसात. आतांय 2 आसात थंयसर. एक कसलो गलिलिया सरोवर आनी एक गलिलियाचो दर्यो आनी एक मेल्लो दर्यो. पळय गे, डेड सी, गलिलियन सी, डेड सी. आतां जेजूच्या सगळ्या जिवितांत जेजू खंय म्हणी डेड सी कुशीन गेल्लो आसा. ताणें ताचें जिवीत बिसांव सगळें गलिलिया सरोवरांत ताणें आरंभ केलें, जेरुसलेमान संपयलें. सगळें ताचें जिवीत कपेरनांव जावंक पुरो, गलिलिया प्रांत जावंक पुरो, सगळें गलिलियाच्या सरोवराच्या भोंवतोय. कित्याक त्या गलिलिया सरोवरांत जीव आसा, त्या गलिलिया सरोवरांत मासली आसा, जीव आसा. जीव दितलो दातार तो, उजवाडाचो मनीस तो, अंधकाराचो न्ही. देखून मेल्ल्या दर्यांत अशी वचों ना. त्या मेल्ल्या दर्यांत कांयच जीव ना. जीव नातले थंय वचना, तो जीव आसले थंय येता. देखून तो जिविताचो दातार. आनी असल्या उल्लेख करून सान पावलो हेच्या पयल्या वाचपान म्हणटा तुमी उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला. उजवाडाची भुरगीं, उजवाडाची भुरगीं. देखून तुमच्या साल समकणे वरवीं तो म्हणटा तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून
ताचे सारखी जावंक हर प्रयत्न करा. तुम्ही देवाची भुरगीं देखून ताचे बरी जावंक, कोणा बरी, देवा बरी जावंक तुम्ही हर प्रयत्न करा. देखून जेजू म्हणटा ताचे सुवार्तेंत तो म्हणटा तुम्ही देवा बरी जाय. देखून तो म्हणटा जुवांच्या वांजेलान तो म्हणटा बापा हांव तुका अर्गां दिता. बुधवंतात हांव लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांतल्या ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. कसल्यो संगती, सर्गीच्या राजाच्यो संगती. तांणी सर्वांनी तुजे थंय आशे जाय म्हूण तूं आशेताय, त्या देखून तुवें म्हाका धाडलाय. म्हज्या ताब्यान दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें उगडायनाय, बगर सगळ्यांक सासणाक जिवीत मेळत जाय. तीच म्हज्या बापाची खुशी. आणि ही बापाची खुशी जेजूच्या ताब्यान दिल्ल्या आम्हा हर एकल्यांक, हांगासर हजारांनी तुम्ही आसात, तुमच्या हर एकल्यांक उगडायनाय, सगळ्यांनी सासणाच्या जिविताक वचत जाय. हीच बापाची खुशी जारी करच्याक सोमी आयलो. देखून म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, देवाची खुशी आमी देवा बरी जावची. देखून जेजू म्हणटा तुम्ही बापा बरी जाय. कशे सर्गीचो बाप सर्व संपूर्ण, तसे तुम्ही जाय सर्व 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 संपूर्ण. कसे सर्गीचो बाप सर्व संपूर्ण, तसे तुम्ही जाय सर्व संपूर्ण. देखून जेजू म्हणटा तुम्ही देवा बरी जाय, तुम्ही मुजे बरी जाय. देखून तो म्हणटा जोच्या वांजेलांत जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुम्ही एकामेकाच्या मोगांत राव जाय. तुम्ही एकामेकाच्या मोगांत रावल्यांत तुम्ही म्हजे सीस म्हूण दाखोवन दितल्यात. जे कितें तुम्ही ल्हाना भावा भयणी केलें तें म्हाका तुम्ही केलें. एक कप शेळें उदक तुम्ही जर तर एका भावाक ताणयल्ल्याक दितात तर तें उदक तुम्ही म्हाका दिल्लें बरी जालें. देखून जे कितें तुम्ही ल्हाना भावा भयणी केलें तें म्हाका तुम्ही केलें म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून तो म्हणटा आपणाकच आमचे पासो देवाक मानवल्लें सुवासीक बलिदान कसो ताणें समर्पण दिलो, तशेंच तुम्ही मोगान जियेय. देखून जेजू म्हणटा हांवें तुमकां दिवचो उपादेश वो तुम्ही एकामेकाच्या मोगांत जियेय, एकामेकाच्या मोगांत. देखून तो म्हणटा मुंदरसून देवाची भुरगीं म्हणटल्या तुमचे थंय कसलेंच नापसंद साल वा अपस्वार्थ आसूंक नजो. देवाचे मनीस जाल्ल्या सोम्याचे पाटलावदार जाल्ल्या तुमचे थंय कसलोच अपस्वार्थ नापसंदेची साल आसूंक नजो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावलो पहिल्या पत्रांत अध्याय 11 ओळ 27 तावन आमी वाचली जाल्यार पवित्र जेवणा वरवीं, सोम्याच्या पवित्र जेवणा वरवीं वेळार नापसंदाची साल म्हणल्या त्या विशयाकाल तो उलयता. सोम्याच्या जेवणाच्या वेळार तुमची नापसंदाची साल तुमच्या नासा कारण जाल्या. देखून तुमच्या मध्ये जायते पिडेस्त जाल्यात, तुमच्या पैकी जायते मरण पावल्यात. देखून हे सोम्याचे जेवण आचरण करच्या फुडें तुमची नापसंदाची साल पयस दवरा, तुमची पातकांची दूख धरा, खऱ्या काळजान वेदिशी येया, बलिदान भेटवया. तुम्ही जियेतल्यात, तुम्ही सास्तीक जिवी जोडतल्यात, तुम्ही मागलेले जोड घेतल्यात म्हणले सत देवाचे उतर आमकां दिता. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, तर नापसंदाची साल म्हळ्यार कितें? नापसंदाची साल म्हळ्यार हांगासर तो म्हणटा अबसार्थ. तुमच्या मध्ये व्यभिचार अनैतिक संबंध तुमच्या मध्ये आसूंक नजो. तुम्ही देवाक भेटयलेले एक संपूर्ण बलिदान कशें समर्पित केल्ली शेळये भाशेन तुम्ही आसूंक जाय. तुमच्या त्या संस्कारांत, तुमच्या त्या जिवितांत तुम्ही दिल्ली ती बसवणी पाळूंक जाय. त्या बसवण्या प्रमाणे तुमचे जिवीत रुता करूंक जाय. देखून तुमचे ते कसलेच व्यभिचार वा कसलेच नापसंदेची साल वा अपस्वार्थ हाची सावळी पर्यंत तुमचे थंय आसूंक नजो आनी ती म्हाका आयकोंक मेळो नजो म्हणलें सत सांत पावलो हांगासर एफेसकारांक बरोवन सांगता. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आनी थोडी
नापसंदाची साल कसली आणि थोडी नापसंदाची साल हलकी उतरा सदीळ उलोवणे थोड्यांची सवय आसा केंचे उलयल्यार तांकां कुशाल येत सिरियस येता ना केंच्या की सदळीत उलोवणे थोडे प्रायवंत आसात तरणाट्या संघात मेळोवन सदळीत उलोवणे ह्या प्रायवंतान तरणाट्यांक इल्ली बूज सांगेची की ना अळे साईबा एवकरिस्ताचे मिसाचें बलिदान जावन आसा ताका इल्लोसो मान दिया ताका इल्लो मर्याद दिया तांचे सांगाता वय सदळ उलयत जाल्यार ताच्या भुरग्यांक काजर जावन भुरगीं जावन जी फ्राय जाल्या आनी वो मलगडो मनीस त्या तरणाट्या संगाता मेळोवन गोत्तुनांतल्या तरणाट्या संगाता मेळोवन वो गोत्त आशिल्लो मनीस जर तर सदळ उलोवणें उलयता जाल्यार कितें फायदो थोड्यांक 18 उलयल्या जाल्या कांय एकलो 4 जाण आसता म्हळ्यार कशें उलयल्या जाता की जायना सदील उलोवणें थोड्या अर्थाचें तारीफ म्हळ्यार गोता न्ही तुमकां तारीफ म्हळ्यार पुकारचें म्हळ्यार थोड्यांक कॉमीक करचें कॉमीक कळ्ळें थोड्यांक कॉमीक करचें कोंगी कट्टूचें कळ्ळें की तारीफ कोणाचें तारीफ करचें कोण पळय तुज्या की सकयल आसा तुजें समाज समना तुजें सकयल आसा समाज समना तस जाल्यांचें तारीफ करचें तस जाल्यांची तारीफ तांकां वाऱ्या धरचें कळ्ळें की म्हजो एक मास्टर आसलो हांव ल्हान आसतना केदाळे म्हाका तारीफ करची कळ्ळें पकरी भुरगो आहल्यार आनी कांय आहल्यार म्हाका तारीफ करची आवनागे आवनागे इवनागे मंगनागे म्हणचें आसलें तारीफ काही संगाती मेळोवन संगाती ब्लॅचमेंट संगाती मेळोवन आमी खंय पिकनिकाक गेल्या जाल्यार तारीफ करची एकल्याची हलकें करचें कळ्ळें आमी ओट्टू सांगाता गेल्या पिकनिकाक सगळ्यांनी एकामेका मान दिन मर्यादीन सल्ला जेगी ना हा वय गे न्ही तांत वस करता आसल्यार तारीफ करचें केळकुळां करचीं आनी तो कालें करतलो सायाक कालें करतलो तुवें तारीफ केल्ले बरी हां वय वय नासता तो कालें करतलो फाटीं उलयल्यार येजोर करतात सायाक कांय करूंक जायना तूं बाच्चा तुका कांय समजोणी ना तूं परत तुका जर जाल्लोय तुका कालें समजोणी आ तूं परत व्हड जाल्लोय तुका कालें समजोणी आ तूं परत पाद्र्याप जाल्लोय तुका कालें नॉलेज आसा तारीफ करची आनी आपूण व्हडो आपूण सर्वस्व आपणा पुरा जाणा आसा आपणा पुरा कळीत आसा न्ही गे तारीफ थोडे पटीन काजर जाल्ल्या सुनेक कळ्ळें मायन तारीफ करचें न्ही गे परत आयलां बणशिऱ्याका कालें गोत्ता म्हणचें आसा परत आयलां बणशिऱ्याका कालें गोत्ता ह्या घरचें कालें ना गोत्ता ह्या कुटुंबाचें कालें ना गोत्ता कितें गोत्ता ताका तारीफ करचें तोंडाम गो भितर वच तुजें काम कितें भितर वच बैले गोवान थोडे वाटी सांगचें तारीफ आसात थोडे सगळे म्हणना थोडे हजारांत एक थोडे एकलो दादलो आशिल्लो परगांवांत आशिल्लो गांवांत आयल्या उपरांत गांवाक रजेर येतालो 1 म्हयन्या 2 म्हयन्याक ही इश्टा सांगाता गम्मत मारतलो पार्टी मारतलो बायलेन बरें रांदून वाडचें ताणें सकाळीं सांजेर 3 वरां पिवूंक सुरू करचें 3 वरां पिवूंक सुरू केलें जाल्यार रातीन 10 वरां असो पिवचें मागीर दुकरा बरी पडचें सकाळीं 8-9 वरां उठचें परतून 10 वरांक पिवूंक सुरू करचें 3 वरां मुसो पिवचें परतून न्हिदचें परतून पिवचें तेंत आनी फ्रेंड्सां सांगात आसल्या वेळार बायलेन पुरा बरें अंडोर लावन टिपयर 2 फाटीं उंताना आनी पांय उखलचे आनी कालें करचें तारीफ करचें बायलेचें तांच्या फ्रेंड्सां मुखार इन्सल्ट करचें तारीफ करूंक नजो खोटे मनीस देवाच्या प्रेरणान भरलेले न्ही देवाच्या आत्म्यान भरलेले न्ही पवित्र आत्म्या वरवीं असलेले न्ही ते आत्म्याच्या खुशा प्रमाणे चलतले न्ही आपणाच्या मासा रक्ताच्या वडण्या प्रमाणे चलतले आपणाच्या स्वार्था प्रमाणे चलतले मनीस आनी तसले तारीफ करूंक नजो म्हणटा देवाचे उतर असडे सकड क्रिस्ताचे पाटलावदार जाल्ल्या तुमकां सहज जाल्ले न्ही तुमच्या तोंडांत ताणून येवंक जाय वय या न्हय आनी कितें येता तर ते कोणा तोंड येता पदऱ्या पातोन न्हिदल्यात गे हांवें बरें करून तुमकां दोलयल्लें बरी जाता गे कोणा तावन येता सर्ती कितें येता जाल्यार ते देवसरा तावन येता
मासा रक्तात हांव येता तुझ्या खोट्या आत्म्यात हांव येता बरेपणात हांव येना म्हणले सत हांगासर आमी जाणा जावंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून तो म्हणटा तुमच्या सगळ्या जिवितांत अर्गास्तुती करा खोटी आतुराई खोटेपण एक बोंब्या पुजा सामा क्रिस्ताच्या आणि देवाच्या राजान वांटो मेळचो ना म्हूण तुमी उडास दवरा असले जिवीत जियेतले असले जिवीत कसले व्यभिचार नापसंदाची साल अपस्वार्थ सदिल उडवणे हलकी उतरां थोड्या अर्थाची तारीफ हे सगळे देवाच्या राज्यांत वांटो मेळोवंक सकना म्हणले सत हांगासर आमी जाणा जावंक जाय देखून आमी कितल्यो रित्यो केल्यारी कितली मागणी भेटयल्यारी कितले नव्याना केल्यारी कितले सक्रामेंताच्या आराधनान देवाची कृपा मागल्यारी जर तर असली खोटी चिंतना खोटी साल समकण आमी सांडिनाव जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो व्यर्थच व्यर्थ सगळे व्यर्थ म्हणले सत हांगासर आमी जाणा जावंक जाय देखून आयच्या सुवार्थेन पळया आयच्या सुवार्थेंत सुमार 18 वर्सां तावन एका पिडेक वळख जाल्ली स्त्री ती बागवल्ली फुल्ल बागवल्ली ती उतर प्रायाची स्त्री न्ही तरणाटी स्त्री थोडे बटी हाचे बॅग म्हण आसतात न्ही थोडे बटी वय हाचे बॅग म्हण आसतात न्ही अशें आसली पाप ती पिडेंत फाटी सुकोणो जल्मा तावनूच वांकडो जाल्लो कालें करचें ती पिडा पूण ह्या स्त्रीक तसली पिडा न्ही ही स्त्री सगळ्यांनी बरी आसली पूण तिका देवसाराची सकत देवसाराचे खोटी सकत तिका वेडो घाल्लो देखून 18 वर्सां तावन ती नीट उबी रावंक सकनातली 18 वर्सां तावन ती नीट उबी रावंक सकनातली तिका जेजूक पळोवची आतुराय आपूण जेजूक पळयतली आनी जेजूक पळयतना जेजू म्हाका येवन भेटतलो म्हाका येवन आपुडतलो म्हज्या पाठीच्या कणाचेर हात दवरतलो आनी आपूण गुण जातली म्हणलो बरो वसो तिका पळया देखून इतल्या लोकांच्या खटीमध्ये इतल्या लोकांच्या त्या भीड मध्ये ती धाकटुली स्त्री काहीच अधिकार नासलेली काहीच वड म्हणटनाची न्ही 18 वर्सां तावन देवसाराच्या बनपासा वळख जाल्ली ती स्त्री पळया बवर्ताचें भंडार घेवन बवर्ताचें दिरवें घेवन बवर्ताचें वजें घेवन सोम्या लागीं येता आनी सोम्या मुखार उबी जाता आनी सोमी कितें करता पळया जेजू सोतीच्या सरसीन गेलो जेजू सोतीच्या खांदार हात घालो जेजू सोतीची पाट पुसली आनी म्हळें आगे तुजे पिडेंतली तुका सुटका जाली पळया आगे तुज्या पिडेंतली तिका सुटका जाली कितलो संतोष तिका जालो ना सांगा होय की न्ही जेजू येवन तुमच्या खांदारात घालीन म्हणत जाल्यार आळे बाय तूं संपूर्ण गुण जाली म्हळ्यार हांगा डॅन्स मारशी होय की न्ही हा पळया कितलो वर्तो भावार्थ दिसो आनी पळया ती बरी जाली पळोवन सगळ्यांक खुशी जायची आलेगी ना हा खुशी जायची आलेगी ना आनी हांगासर सिनेगोगाचो अधिकारी पळया खोट्या चिंतपाचो मनीस मासा रक्ताचो मनीस नापसंद सालीचो मनीस तो म्हणटा कितें हप्त्यांत 100 दीस आसात त्या दिसा येवन तुमी बरें जायचें आसलें न्ही गे पूण हप्त्यांत कितले दीस आसात एक दीस मास साब्बत विशय वचूं त्या दिसा येवन बरें जायनाकात पळया आनी जेजू कितें म्हणटात आसलें कपट्यानो तुमी कपटी मुखार बरें दिसतात तुमी मुखार सिनेगोग चलयतात त्या सिनेगोगान देवाचें उतर वाचतात नियाळतात पुरा करतात पूण पेल्याक बरें जाल्लें पळोवंक तुमकां जायना तुमी जावं सर्गी वचनात वेतेल्यांक वचोंक सोडिनात तुमी जावं उजवाडांत जियेनात उजवाडाक आशेतल्यांक उजवाडा वचोंक सोडिनात कपटी तुमी वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमी तसले कपटी जावंक नजो आमी 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 उजवाडाची भुरगीं जायची सोमी समसो उजवाड आमी त्या उजवाडाची भुरगीं उजवाडान चलया आमी सोमयाच्या पसंद्याच्या साली प्रमाणे चलया आमी जीव जडूंक शकतल्या असले चिवीस जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हूण मागया आमेन.